A14 A14 page 7. Emoção graça e Jesus te amado, amargado por essa Espírito bonito जॉन दॉर्जी हाका सर्गींचें सूख मागून ही मिसाची भेट हांव समर्पितां. तुमी तुमच्योय गरजो बारून भक्तीपणी ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेयात. तेच परी क्लाउदिना गोन्साल्वीस ही आमची भयण आपलो वाडदीस संभ्रमता, बर्थडे संभ्रमता. देवान तिचेर आनी तिच्या कुटुंबाचेर शुभ आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी भक्तीपणी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबडीन पवित्रतेन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दूख धरून सगलीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबडीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या काकुको सोम्या सोम्या काकुको प्रिसा प्रिसा काकुको प्रिसा प्रिसा प्रार्थुया. भो कोणवाड्या बापा, तुज्या पुताच्या काळजाच्या सुगुणांनी आमकां वाडय आनी त्याच काळजाच्या उतरेकांनी आमचीं काळजां पेटय. अशें आमचीं काळजां जेजूच्या काळजा सारकीं जावं आनी ताचे सासणीक सोडवणेंत आमकां वांटो मेळूं. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं चकोरो देव तुजें सवें आनी पळयत आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. सारा 127 वर्सां जियेली.
कानान देसांत किर्यात आर्बा व हेब्रोन गांवांत ती मेली आनी अब्राम तिचे दूख करून रडलो. मोडे सुरशिलो उठून अब्राहम हितीतांच्या पुतां कडेन उलयलो. ताणें म्हणलें, हांव एक पोरको मनीस आनी तुमचे मदें हांवें ठिकाण केलां. म्हजे मेल्ले बायलेक व्हरून पुरूंक तुमचे मदें एक पुरपाची स्वात म्हाका दियात. ह्या उपरांत कानानच्या देसांत मागपेलेच्या शेतांत मामरे फुड्यान ताणें आपले बायलेक समाधींत निकिपिली. आतां अब्राहम वर्सांनी चेपोवन चड म्हातारो जाल्लो आनी सगळे वाटेन देवान ताचेर आशिर्वाद घाल्लो. आपल्या घरांत सर्वा मदल्या जाणट्या सेवकाक आपल्या सगळ्या आस्ते मालाच्या कारबाऱ्यांक ताणें सांगलें, तुजो हात म्हज्या जांगडा पोंदाक दवर. आतां हांव रावतां त्या कानांकार लोकांच्या धुवां मदली म्हज्या पुताक बायल विचून काडचो नाय म्हूण सर्वेस्पराच्यान, सोर्गीच्या देवाच्यान आनी प्रितुमीच्या देवाच्यान तुवें सोपूत घेतलो म्हाका जाय. परतेंच जाल्यार म्हज्या देसांत आनी म्हज्याच घराण्याशी वच आनी म्हज्या पुता इजाकाक एक बायल विचून काड. सेवकान जबाब दिलो, घडये ती बायल ह्या गांवांत म्हजे बरोबर येवंक कबूल ना जायत. तशें जाल्यार ज्या देसांतान तूं आयलाय त्या देसांत तुज्या पुताक हांवें पोत्तून व्हरचो. अब्रामान म्हणलें, पळय, म्हज्या पुताक थंय केन्नाच व्हरूं नाका. सर्वेस्परान, सोर्गीच्या देवान आनी प्रितुमेच्या देवान म्हज्या बापायच्या देसांतलो आनी कुटुंबांतलो म्हाका भायर काडलो आनी हो देस म्हजे सोंस्तीक दितलो म्हूण ताणें सोपूत घेतलो. आतां थंयसरली म्हज्या पुताक एक बायल तुवें विचून काडूंक तो तुजे मुखार आपल्या दुताक धाडटलो आनी ती बायल तुजे बरोबर येवंक कबूल ना जाल्यार म्हज्या सोपुतांतलो तूं सुट्टलोय. कितेंय जावं, म्हज्या पुताक मात थंय पोत्तो व्हरूं नाका. इजाक नेजेबांत जियेतालो. एकदां तो लाहाय रोची बांय आसा त्या ओरोण्यांत आयलो. सांजेच्या वेळार शेतांत बोवडी मारतालो तेन्ना ताणें आपली नदर उबारली आनी उंटां येता ती देखली. रेबेकान दोळे उबारून इजाकाक पळयलो. आपल्या उंटावेली तिणें उडकी मारली आनी सेवकाक विचारलें, शेतांतल्यान आमकां मेळूंक येता तो कोण? सेवकान जबाब दिलो, तो म्हजो धोणी. तेन्ना तिणें रुमालान आपलें तोंड धांपलें. सेवकान इजाकाक सगळी खबर सांगली आनी इजाकान रेबेकाक आपल्या तोंबूंत व्हेली आनी तिका आपली बायल करून घेतली आनी ताणें तिचो मोग केलो. आनी हे भाशेन आपले आवयच्या मरणांत ताका दूख भोगलोले ताचे सुवातेर ताका बुजवण मेळ्ळी. देवाचें उतर हे, आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. म्हणुया, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. ताचो मायेमोग मितमेर नासलोलो. सर्वेस्पराच्या बलिश्ट कर्तुत्वाचे कोण वर्णन करीत? कोण ताची फावो तशी किर्ती गाजोयत? जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो.
बऱ्या मार्गान चलतात आनी सारके ते कोत्तात ती सोगलीं बागी. तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कोर. जबाब: सर्वेस्पराक दिनवासाक तो कितलो बरो. म्हजेशी ये, म्हाका आदार दी. तुवें विचून काडलोल्याचें सूख म्हाकाय भोगूंक दी. तुजे पोरजेच्या संतोशान म्हाकाय संतोश भरीत कोर. तुज्या दायजेच्या वडविकेंत म्हाकाय वांटो दी. जबाब: सर्वेस्पराक दिनवासाक तो कितलो बरो. उद्गाराक उबे रावया. Soy Sorvesvara, soy Sorvesvara, soy, 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 soy. Soy Sorvesvara, soy Sorvesvara, soy, 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 soy. कश्टतल्यानो तुमी भार वायटल्यानो तुमी म्हजेशी येयात सोगली. हांव एकलोच सोगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. Soy Sorvesvara, soy Sorvesvara, soy, 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 soy. Gasomia. आनी थंयचो चलत वेताना जेजून मांडवीर बसयल्ल्या मातेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. तो घरान जेवणाक बसतलो आसतना सबार 2 वसुलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेजू आनी ताच्या शिसां बराबर जेवणाक बसले. हें पळोवन फारिजेवांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, 2 वसुलदारां आनी वायटोव्यां सांगाती, तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरीं आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटकारांक ती वैजाची गरज. वचात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कोण तो शिकात. म्हाका बोली नाका, दया जाय. दुबावा विण सुगुण्यांक न्हय पूण ओगुण्यांक आपोवंक हांव आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें Wakanaitaka Krista. म्हाका बोली नाका पूण दया जाय. जुदेव धर्म सुरू जालो तें जेजूच्या काळार पर्यंत जुदेव धर्माच्या कारभाऱ्यांनी, वडिलांनी आनी जबाबदारी आसलोल्यांनी तो एक बलिदानां भेटोवचो धर्म कसो करून सोडलो. दे रिड्यूस जुडेइजम टू जस्ट अ रिलीजन दॅट वूड जस्ट ऑफर सॅक्रिफायसीस. म्हणजे तुजें जिवीत आख्खें वरोस कितें कर पूण वर्साक जे नेमलोले बलिदान भेटोवचे दीस आसात ते पाळ. जेजू जेन्ना हें म्हणटा, म्हाका बोली नाका, म्हाका दया जाय, तो उगडास कोत्ता. बोली भेटयतना तुजें संकल्प कितें आसलें? तुवें देवा कडेन पयले सुवातेर बोगसणें मागलें. देवा कडेन तुका बोगसणें मागून घेतलें बरें आसा, पूण कृपा मागली. जसो देवा तूं म्हाका बक्षिता म्हज्या मागणें आयकून, म्हाकाय कृपा दी सगल्यांक बोगसूंक. जेजू हेंच म्हणटा, तो बोलयेचेर आड न्हू पूण बोली कसल्या इंतेसावान ओ संकल्पान भेटयल्या. कोच्चे बारार कोच्चें एक रिच्युअल अशें वर्साक आमगे धर्माचो कायदो सांगता न्हू चलो इलो केला न्हू. आख्खें जिवीत एकसोतावप, तेकसोतावप, लोकांक फटोवप, धर्माची शिकवण देवान सांगलो ना तें सांगिल म्हूण सांगप, आपणाली शिकवण घडोवन सांगप, हें सारकें. हाचें पयलें तुमी ती बोली भेटयतना बोगसणें मागूंक जाय आसलें. आनी जांकां तुमी ही शिकवण सांगून फटयल्यान, दुखयल्यान, जांचें जिवीत चड केलां, तांकां बोगसूंक आनी तांकडेल्या कडल्यान बोगसणें घेवंक कृपा मागची आसली. पूण हें करूंक ना. जेजू आपल्या जिवितांतल्यान दाखयता आपण बोली तशीच कृपा देवाची. जेजून आमचे पासत हेचो हिंगा पयात. जेजून आमचे पासत व्हडांतलें व्हड
बलिदान केलें आपलें जिवितूच समर्पिलें आनी ह्या वरवीं आमकां सगल्यांक बापाची काकलोत जोडून हाडली. आयज ह्या मिसा बेटीन वांटो घेतना उगडास करुया कितलीं मिसां आमी एटेंड केल्या, पार्टिसिपेट जाल्या, वांटो घेतला, पूण कोणच्या मनान कायदो पाळच्या मनान हो देवाचें बोगसणें जोडूंक, देवाचें बोगसणें उदार आमी घेता जायत, पूण जायते पडे मिसान वांटो घेतना देवाक हें सांगलां, सायबा म्हाका दुखयतल्यांक हांव जांकां दुस्मान दत्ता तांकां बोगसूंक म्हाका खूब 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 कठीण जाता, कित्याक ही भेट जावन आसा व्हड काकुतीची भेट. This Eucharist, this sacrifice is a sacrifice of great mercy तुका आनी तूं जांकां दुस्मान म्हूण सजमताय तांकां. प्रितीच्या भाव भयणो, आयज पाप साहेबाचें संकल्प जुलायच्या म्हयन्यान पाप साहेब उगडास कोता की आमकां मिसाची भेट जावंक जाय, केंद्र आमच्या जिविताचो, द सेंटर ऑफ आवर लायफ, माज आमच्या जिविताचो. पूण आमी तो सेंटर करिना, आमी फकत ती एक चाल जाल्या आयत्राचें मीस आयकल्यार पुरो आनी कित्याक येवचें, ओ सकाळीं मीस केल्या पुरो मागीर दीस बरो वयता, फकत मुगलो फायदो. पूण देव बोगसण दिता तें घे आनी दुसऱ्यांकूय बोगसूंक शिंक. तर आयज ह्या मिसा बेटीन वांटो घेतना जिवीत नवसो रावया, नाजाल्यार कसली जेजूच्या काळजाची भक्ती आमगे तरी जिवीत बदलो ना जाल्यार ही भक्ती कोण फायल ना. पूण हे भक्तेक आमी मान दिता, हे भक्तीक आमी मोग दाखयता देखून जिवीत बदलुया, मिसाची भेट फळवंत करुया आनी जेजू म्हणटा ते भाशेन बोली दिवन जेजूक ताची दया सगल्याक पसरावया. भेटोवनेक आमी गायन गावया. C11 भेटयता ही आमची दानां, पान 30 आनी 2, C11 पेज 32. भेटयता ही आमची दानां, त्याच बरोबर आमची उबी रावया. मोच्या बाबळीन मोच्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या आदवो सर्वेस्पर मानून घेवं. बोदळ बापा, उतरां वर्त्या मोगान तुवें आमचो मोग केलोय आनी तुज्या एकल्याच पुताक आमकां दिलोय. ताच्या संपूर्ण बलिदानान ताका एकवटून आमी तुका मानता तसलें देणें जावंक निर्मी ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमची सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराथाय बाबार्थो सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासनांच्या देवा सोर काळ्यांनी सोदताय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की कुर्सार उबालोलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलोल्या ताच्या कडवळांतलें
व्हांवलें रोगोत आनी उदक जिवीत दितल्या संस्काराची पवित्र सभेक फुटली जोर सोडवणेचे जोरींत संतोषान तान बागोवच्याक आपल्या विदलोल्या काळजान सोडवणदार सगल्या मनशांक आपयता देखून आतां दुतां भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जो तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट परगटुया जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी व जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रोगोट शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराख्य प्रतिमेचेर विस्तारलोले तुजे पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गोंवळी बापान सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्मतान सर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या कोणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन पाप साहेबाचें संकल्प मीस जावंक आमच्या जिविताचें माज मनान धरून जेजूचेंच प्रार्थन आमी व्हडल्यान उच्चारुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता
तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निबार दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रचवटकी पृथ्वी आनीक मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सुबेच्या भावार्थाची दिश्टी घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सव्य आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे श्री संवसाराचे पाप करतले आमची ककलूत कर देवाचे श्री संवसाराचे पाप करतले आमची ककलूत कर देवाचे श्री संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी सौम्य तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजुगा आमच्या काळजांत शेवताना गायन गावया जिओ नो D22 पान 59 D22 पेज 59 Oh
प्रार्थया जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेऊन कालतेपणी आम्ही तुझे लागीं मागता तुझे उपरुमीत काकुतीन ह्या संवसारान जेजूचे सारखे आमच्या काळजांत कोचय आनी स्वर्गार ताचे मोहिमेची भागीदारां आमकां कोर क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमेन. आयज सांजे कुमसारां 5 ते 6 उपरांत 6 वाजता मीस सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वळख. शेवटाचे गायन गावया. जेजू काडीस तुझे आर 14 पान 182 आर 14 पेज 182. जेजू काडीस